हडफडेच्या बर्च बाय रोमिओ लेन क्लबात शेनवारा पार्टी चालू असताना फ्लेअर गनाचा वापर केल्ल्यान छप्पराक उजो लागलो. छप्पर लाकडाचे आशिल्ल्यान उज्यान बरोच पेट घेतलो. ह्या उज्यांत वाडटे 25 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 5 जाण जखमी जाल्यात. 2 जाण लासले जाल्यार 23 जाणांक घुसमटून मरण आयलें. ह्या उज्यांत 3 बायलांचो आस्पाव आसा तशेंच 4 जाण पर्यटक आशिल्ल्याचें कळटा. मरण पाविल्ल्या मदल्या 6 जाणांची वळख पटल्या. जखमी आशिल्ले 5 जाण सध्या जीएमसीत उपचार घेतात. 4 चले जाल्यार एकली चलयेचो आस्पाव आसा. ह्या 5 जाणांक मंगळारा मेरेन डिस्चार्ज दितले अशें भलायकी खात्याचे सचिव यतींद्र मरळकारान माहिती दिली. हे घडणुकेची माहिती मेळ्ळे उपरांत राज्यपाल कुसापती अशोक गजपती राजून तशेंच पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन जीएमसीत वचून जखमी जाल्ल्यांची भेट घेतली. हे घडणुकेची योग्य चवकशी करची पडटली तशेंच संबंदीत धनियाड एफआयआर दाखल करचो पडटलो. गोंया खातीर पर्यटन म्हत्वाचो आशिल्ल्यान सगळ्यांनी सुरक्षेचे नेम पाळपाक जाय. हडफडे उजो लागिल्ल्या घडणुकेत मरण पाविल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी राहुल गांधी, काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे, विरोधी पक्ष फुडारी उरिया लेमा, दिल्लीचो आदलो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी दुःख उक्तायलें. ह्या घडणुकेत मरण पाविल्ल्यांच्या फामिलीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दरेकी 2 लाख आर्थीक मजत करपाची घोषणा केल्या जाल्यार जखमी जाल्ल्यांक दरेकी 50,000 रुपये दितले. तशेंच क्लबाच्या धनियाड एफआयआर नोंद करून अटक वॉरंट जारी केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. हडफडे बर्च बाय रोमिओ लेन क्लबात शेनवारा मध्यानराती भिरांक खूळ उसो लागलो. ह्या उज्यांत 25 जाणांक लासून मरण आयलें जाल्यार 5 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. ही कळंगूटची घाण हडफडे हाडून दवरल्या. ह्या क्लबाक सुमार 1 वर्स जाल्ल्यान नोटीस जारी करून तरी उक्ते कशें. घडणूक थळार सदानांचे तानावडेकूच कित्याक ताच्या खासगी फोटोग्राफरा वांगडा धाडटात. भितर इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी आसपाक जाय. थंय भाजपाचे ऑफिसर कितें करतात, सरकार कितें लिपोवपाचो यत्न करता, लोकांची सुरक्षा गोंयांत खंयच्या पावण्यार ना. ह्या क्लबाक लायसन नसलें जाल्यार पयलींच कित्याक कारवाय जावंक ना, मागीर कशें कळ्ळें. काय कोणाच्या मरणाचीच वाट पळयतले. गोंय खरेंच सगळ्यांक फ्री फॉर ऑल जालां. सरकारान ओनर आनी मॅनेजमेंटाचेर एफआयआर नोंद केल्या खरी, पूण संबंदीत अधिकाऱ्यांचें कितें हाचेर सरकारान गंभीरतायेन खोलायेन चवकशी करची, नाजाल्यार मुख्यमंत्र्यान कदेल सोडचे अश्यो आतां आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया विरोधकांनी केल्ल्यो आसा. हडफडे बर्च बाय रोमिओ लेन क्लबाक भिरांकूळ उसो लागिल्ल्यान 25 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 5 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्याचें मुखार आयलां. ह्या संदर्भात पुलिसांनी थळावो सरपंच रोशन रेडकराक चवकशे खातीर आपयल्ल्यान तिडकल्ल्या थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घालो. चवकशे खातीर ताका एकल्याकूच कित्याक, हातूंत आशिल्ल्या सगळ्यांक चवकशे खातीर कित्याक हाडूंक ना. सरपंचान त्या क्लबाक स्टे हाडून लायसन्स रद्द करून लेगीत तरी ते बेकायदेशीरपणान चलता जाल्यार ताका पुलीस जबाबदार आसात. सरपंचा हाडून बसोवच्या पयलीं पीआय हाडून बसयात, ताचेर कारवाय करात अशी मागणी आतां थळाव्यांनी केल्या. जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर विरोधकांच्या आघाडीचेर सस्पेन्स अजून चालू आसा. युती जाता जायना ह्या गजाली मजगतीं युती विशींचो निमणो निर्णय आयतारा जावपा आशिल्लो. काँग्रेसीच्या हायकमांडान नवो प्रस्ताव दिला आनी ह्या प्रस्तावाचेर विचार करून निमणो निर्णय घेतले अशें आरजेपीचे मुखेली मनोज परब हांणी सांगलें. जाल्यार युती विशीं सकारात्मक चर्चा जाल्या आनी युती विशीं निमणो निर्णय आयतारा जातलो अशें काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी सांगिल्लें. मात दनपार जाली तरी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा कडल्यान कसलोच प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्याचें काँग्रेस पक्षाचें म्हणणें. देखून अलायन्सा विशीं परतून प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा.
बेतोडे वाठारांतल्या नाल्यात उद्देगीक वसणुकेतली प्रक्रिया करून आशिल्ले केमिकल वेस्ट सोडला. हाका लागून नाल्याचें उदक काळें जालां. हाचो थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा. एका वेळार हे नाल्याचें उदक शेतां पिकोवपा खातीर वापरताले खंय, मात आतां ह्या नाल्यात केमिकल वेस्ट तशेंच सगळ्या प्रकारचो कोयर उडयल्लो दिश्टी पडटा. देखून थळावे पंचायत आनी गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हे विशीं कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ओमकार हातयान तोरचे शेट्येवाड वाठारात धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्ली आसा. ह्या वाठारांतले बागायतीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण केल्ले दिश्टी पडटा. राना खात्याक कागाळ करून लेगीत राना अधिकारी कांयच कारवाय करिनात म्हणून थळावे सांगतात. राना अधिकारी फक्त ओमकार हत्ती शेतां बागायतीची नाशाडी करता ते पळयतात, पूण प्रत्यक्षात कांयच हालचाली करिनात. हो प्रकार कितले दीस तरी म्हणून चलतलो अशे प्रश्न आतां थळाव्यांनी उप्राशिल्ले आसा. खोर्ले म्हापशा कोमुनिदादीची आयतारा सर्वसाधारण बसका जाली. ह्या बसकेत कोमुनिदादीन बेकायदेशीर घरां नियमीत करपाच्या सरकाराच्या मजेगार येवजणेच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिली. हे प्रकरण हाताळपाक आर्मिंडो ब्रगांझांची खासा एटर्नी म्हणून निवड केल्या. हे विशीं खोर्ले कोमुनिदादीन म्हायती दिल्या. मालकी हक्का वयल्यान दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचा विकसीत कामाक आता विघ्न येवपाची शक्यताय आसा. विकसीत कामा विशींचो पालिकेचो प्रस्ताव बेकायदो आसा असो दावो दिवचलचे कोमुनिदादीन करून विकसीत कामाच्या प्रस्तावाक विरोध केला. दरवर्षाप्रमाण अंदूय धार्मीक विधी सयत ब्रह्मकर्मळीच्या फामाद श्री ब्रह्मदेव देवस्थानात ब्रह्म उत्सवाक सुरवात जाल्या. फुडले 3 दीस म्हळ्यार 7, 8 आनी 9 तारखेर देवळांत वेगवेगळ्यो धार्मीक तशेंच हेर सांस्कृतीक कार्यावळींचे आयोजन जातले. तेन्ना सगळ्यांनी व्हड संख्येन हजर रावन देवाचें दर्शन घेवचें अशें आवाहन श्री ब्रह्मदेव देवस्थानाचे पुजारी आनी देवस्थान समितीच्या अध्यक्षान केलां.
से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए, पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकातलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा जे सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. डिसेंबर महिनो सुरू जावन लेगीत गोंयांत सध्या तापमानात बरीच वाढ जाल्ली दिसून येता. सध्या उबाळ वातावरण कायम आसा, मात कांय वाठारांनी धुके पडिल्ले जाल्यार सांजे वेळार दमट वातावरण लेगीत आसता. फुडले 6 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 33 ते 34 अंश आनी उण्यात उणें 23 ते 24 अंश सेल्सियस मेरेन आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 7 ते 11 डिसेंबर मजगतीं गोंयांत मध्यम स्वरुपाचे धुके पडपाची शक्यता कायम आसा. परवरे आणि पणजी यासारख्या सुवातींनी जाल्ल्या हवेच्या प्रदूषणाचो भुरग्यांचेर वायट परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. हवेचो दर्जो उणो आशिल्ल्यान फक्त तांच्या भलायकेचेर परिणाम जायना, फुडें दीर्घकाळ हानींचे कारण ठरूं येता अशी शिटकावणी बालरोग तज्ञ दितात. कारण सध्या अस्थमा आणि हेर श्वासोश्वासाच्या दुयेंसांनी लेगीत बरीच वाड जाल्ली आसा. देखून आतांच उपाय येवजण केली ना जाल्यार फुडाराक खूब वायट परिणाम जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना.
भारतीय हवामान खात्यान पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगड, झारखंड आणि ओडिशा राज्यांनी कोल्ड विवाची शिटकावणी दिली आसा. ते भायर आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा आणि हिमाचल प्रदेशात फुडल्या 2 दीस दाट धुक्याची शक्यताय उक्तायल्या. मात तामिळनाडू, अंदमान आणि निकोबार आयलंड, पुडुचेरी आणि करायकल वाठारांत गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. दिल्ली एनसीआरांतल्या हवेचो दर्जो सध्या सामकेच वायट स्थितीत आसा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या म्हणण्या प्रमाणे ह्या वाठाराचो सरासरी हवेचो दर्जो 302 इतलो आसा. वाडट्या हवेच्या प्रदूषणाचेर आळो हाडपा खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसात, पूण अजून मेरेन हवेच्या प्रदूषणाचो दर्जो सुदारना. इंडिगो विमानां रद्द जाल्ल्यान शिंयाच्या दिसांनी वेगवेगळ्या देशांनी गेल्ल्या प्रवाशांच्या येरादारीचे बरेच हाल जाल्ले आसा. अकस्मात वाडिल्ल्या पर्यटकांच्या गर्देचेर नियंत्रण हाडपा खातीर भारतीय रेल्वेन शेनवारा 89 खाशेल्यो रेल्वे सेवा जाहीर केल्यो. 6 डिसेंबराक सुरू जाल्ली ही सेवा मुंबय, दिल्ली, पुणे, हावड़ा, हैदराबाद सयत मुखेल शारांनी प्रवाशांचो आंकडो उणो करपाचेर मजत करतली. भारताच्या चित्यांच्या आंकड्यांक वाडोवन तांचें संरक्षण करपाचो यत्न खंय तरी उणो पडटा अशें आतां दिसपाक लागला. आग्रा मुंबय राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या रस्तो अपघातात 26 म्हयन्यांच्या चित्याच्या पिल्याक मरण आयलें. हो अपघात मध्य प्रदेशाच्या ग्वालियरात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे चित्ताचे पील सावथ आफ्रिकन वंशाचे आशिल्ले खंय. सध्या ह्या अपघाताचो राणे खात्याचे अधिकारी तपास करतात. राजस्थानची नंबर प्लेट आशिल्ल्या गाडयेचो धक्को बशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. हो धक्को इतलो खर आशिल्लो की ह्या पिल्याक आगताक मरण आयलें. सीसीटीव्हीच्या आदारान सध्या त्या गाडयेचो सोद घेवप सुरू आसा. दिल्ली पुलिसांनी केल्ल्या कारवायेत चायनीज लिंक आशिल्ल्या सायबर सिंडिकेट रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेत एकल्याक अटक केल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका ज्येष्ठ नागरिकाक तोपी घालून वट्ट 33.10 लाख रुपयांचो गंड घाल्ल्यान पुलिसांनी तपासाक सुरवात केली. ह्या रॅकेटा वतीन सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर फर्म आनी सावार अकाउंट्स उक्ताडार आयले. पुलिसांनी लॅपटॉप, चॅकबूक तशेंच डेबिट कार्डाय जप्त केल्यात.
दिल्ली पोलिसांनी RRU म्हळ्यारूच रिमोट रेडिओ युनिट चोरी करपी रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोबायल टावरावेले ही युनिटां चोरयेक गेल्ल्याचे लक्षात येना फुडें पुलीस दुबावितांच्या मागार आशिल्ले. RRU ही सिग्नल ट्रान्समिशनात म्हत्वाची उपकरणां थारतात. ह्या कारवायेत पुलिसांनी 20 लाख रुपयांची 5 हाय व्हॅल्यू RRU जप्त केल्या. तशेंच चोरयो करपा खातीर वापरिल्ली मारुती ऑल्टो 800 लेगीत जप्त केल्ली आसा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या परीक्षा पे चर्चा 2026 या परस्पर संवादात्मक कार्यावळीची 9वी आवृत्ती जानेवारी 2026 वर्सा जावपाची आसा अशें शिक्षण मंत्रालयान कळीत केलां. ह्या कार्यावळीत भारतभर आनी परदेशांतले विद्यार्थी, शिक्षक आनी पालक एकठांय येवन परीक्षेच्या ताणाचेर चर्चा करतात आनी परीक्षा दर एकल्याच्या जिणेचो एक म्हत्वाचो भाग म्हणून उत्सव मनयतात. देखून ह्या सत्रांत वांटो घेवपा खातीर इयत्ता 6वी ते 12वी मेरेनच्या इत्सूक विद्यार्थ्यांनी MyGov ह्या पोर्टलाचेर 11 जानेवारी मेरेन नोंदणी करची अशेंय सांगिल्लें आसा. चणे भाजपाक विखारी ओरामायन रसायनाचो उपेग करतात अशें मुखार आयलां. ह्या रसायनाचो उपेग चण्याक आकर्शक रंग दिवपा खातीर करतात खंय. हे संबंधी शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आनी केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा आनी अन्न प्रक्रिया मंत्री चिराग पासवान हांचे कडेन कागाळ केल्या. चणे भाजपाक वापरिल्ली रसायनां धोक्याची आशिल्ल्यान बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी तांणी केल्या. केंद्रीय मंत्र्यां कडेन केल्ल्या कागाळींतल्या अहवालाचो उल्लेख करून ओरामायन हो उद्देगीक रंग आसा म्हळां. लेदर आनी कपड्यां खातीर ताचो उपेग करतात. रंग चड डाग करपा खातीर ताचो उपेग करतात खंय. तेच ओरामायन चणे भाजपाक वापरतात. हाका लागून अन्न सुरक्षेच्या नेमांचें उल्लंघन जाताच तेच बरोबर सगळ्या भारतीयांच्या भलायकेक धोको निर्माण जाता. अन्न सुरक्षितताय आनी मानक कायदो 2006 खाला अन्न पदार्थांत ओरामायन वापराचेर बंदी आसा. तरी लेगीत ताचो व्हडा प्रमाणात वापर सुरू आसा. हातूंत कॅन्सर निर्माण करपी पदार्थ आसतात अशें संवसारीक भलायकी संघटनेचें मत आसा. देखून लिव्हर, मूत्रपिंड आनी मुत्राशयाच्या कॅन्सराचोय धोको वाडूं येता. अमेरिकन आहार मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण प्रौढ बायलेक दिसाक 25 ग्राम फायबर जाल्यार प्रौढ दादल्याक 35 ग्राम फायबराची गरज आसता. चडशे फायबर फळां आनी भाजयो हांचे पासून मेळटा, पूण कांय भाजयांनी फायबर चड प्रमाणात आसता. तातूंत मुळा भाजी सगळ्यांत म्हत्वाची आसता. गाजर, बीट, गोड बटाट हे भाजयांचो आस्पाव भरपूर फायबर आशिल्ल्या भाजयां मदीं जाता. ब्रोकोली, कोबी, कारातांनी व्हड प्रमाणात फायबर आसतात. फायबर हो पचूंक शकना असो कार्बोहायड्रेटाचो एक प्रकार. फास्ट फूड आनी प्रक्रिया केल्ले जिन्नस खाल्ल्यान चडशा लोकांक फायबर मेळना. हाका लागून बद्धकोष्ठताय, रोखडेच थकप आनी जिवान मोठे जावपाच्यो समस्या निर्माण जातात. फायबर भुरग्यांक वाडपाक मजत करता, रोगप्रतिकार शक्त वाडयता आनी वजन नियंत्रणात दवरपाक मजत करता. बेकार जिणे पद्दत ताणाक लागून तरणाट्यांमदीं संधिवाताची समस्या वाडत आसा. वेळार न्हिदप ना, जिणे पद्दतींत बदल, फिजिओथेरपी आनी उण्यांत उणी आक्रमक प्रक्रिया सारकिले प्रगत उपचार दुयेंतींक सक्रीय जिवीत जगपाक मजत करतात. संधिवात आतां फक्त जाणट्या पुरतो मर्यादीत ना. 20 ते 50 वर्सां पिरायेच्या लोकांकूय संधिवात जाल्ल्याचें निदान जावपाक लागलां आनी दुयेंतींचोय आंकडो वाडत आसा. जायते तरणाटे दुयेंती सांध्यांत घटसाण वा सूज येवप अशा सुरवातेच्या लक्षणां कडेन आडनदर करतात, पूण फुडाराक तांकां दीर्घकाळाच्या दुखण्याक तोंड दिवचें पडटा. दर म्हयन्याक उपचारा खातीर ओपीडीत दाखल जावपी 10 लोकां मदले 4 जाणांक संधिवाता कडेन संबंदीत सांध्याचे दुखाम आनी सूज येवपाची लक्षणां दिसतात. एकेच सुवातेर बरोच वेळ बसप, व्यायामाचो उणाव, बसपाची मुद्रा चुकीची, जखमी जावप, स्थूळताय, ऑटोइम्यून स्थिती, कुटुंबीक इतिहास आनी ताण ह्या स्थितीक योगदान दितात. सांधे घट जावप, दुखप, सूज येवप, उष्णताय येवप, हाडांची सहजताय ना जावप, थकप ही लक्षणां दिसतात.
भारतीयांक सकाळ साली काय चाय बगर सुख लागना मात चायचे सेवन केले उपरांत कांय जाणांक त्रास जाणवता. कोणाक पोटात दुखता, आमट धिकर येतात, छातीत चडपणा वा एसिडिटीचो त्रास जाता. ह्या सगळ्या त्रासा फाटलें मूळ कारण आमच्या जिणेंत लावन घेतिल्ल्यो चुकीच्यो संवय. उपाशी पोटार च्या पिवप वा चड दूध वा साखर घालून चायचे सेवन करप वा दिसांतल्यान साबार फावटी तरी च्या पिवप अशी वेगवेगळी कारणां आसतात. मात जर च्या घेतल्या बगर तुमचें पान हलना आसत पूण तुमकां एसिडिटीचोय त्रास जाता आसत तर अशा वेळार च्या घेतल्या उपरांत हलके गरम उदकाचें सेवन करप वा पचनशक्ती सुदारपा खातीर बडशेप लेगीत खावची अशें म्हणटात. जाका लागून एसिडिटीचो त्रास कमी जावपाक मजत जाता. तशेंच एसिडिटीचेर एक रामबाण उपाय म्हळ्यार गोड खावप. वडाचो ल्हानसो कुडको लेगीत पोटांत जावपी त्रास कमी करपाक शकता. ताक लेगीत एसिडिटीचो त्रास आशिल्ल्यांनी पिवे ताकय देखून चायचे अति सेवन टाळून योग्य ते खावपा पिवपाचेर भर दिवप आयच्या काळात खूब गरजेचें जावन आसा. आमच्या बदलत्या जिणे शैलीक लागून आमच्या खावपा पिवपाच्यो संवय बदलतात. ह्या सगळ्या कारणांक लागून गोडेमूत, स्थूलताय, उच्च रक्तदाब, व्यायाम धूम्रपान करप अशा दुयेंस आनी व्यसनांनी वाड जाल्या. ह्या सगळ्या कारणांक लागून आतां लिव्हर कॅन्सर लेगीत जावपाची शक्यताय न्हयकारू येना. आंतरराष्ट्रीय भलायकी तज्ञां प्रमाण 2050 मेरेन हें दुयेंस दुपेटीन वाडपाची भिरांत उक्तायल्या. देखून वेळार लक्षणां वळखून उपचार घेवप गरजेचें आसा. लिव्हर कॅन्सरांत लिव्हरांतल्यो पेशी व्हडात संख्येन वाडटात जे मागीर शरिराच्या हेर अवयवांनी पसरतात जाका लागून कॅन्सराची शक्यताय दुपेटीन वाडटा. मात कॅन्सर डेव्हलप जालो काय फाट दुखप, कमर दुखप, भूक लागप ना, सेगीत थकिल्ल्या सारकें दिसप, अशक्तपणा जाणवप अशी आडनदर न करपा सारकी लक्षणां दिसून येतात. देखून वेळार उपचार घेवप खूब गरजेचें जाल्लें आसा. कॅन्सर हो आता फक्त पिरायेच्या मर्यादेतूच जावपी रोग उरूंक ना. ह्या भयानक रोगाक लागून ल्हानसान पिरायेच्या भुरग्यांचें आयुश्य उणें जावपाक लागला. कॅन्सर हो चड करून 40 सकयल्या पिरायेच्या लोकां मदीं चड दिसपाक लागला. बदलते जिणेशैलीक लागून खावपा पिवपा कडेन आडनदर जावपाक लागल्या. तशेंच कुडीत जावपी बदलां कडेन आडनदर करप, वेळार उपचार घेवप ना अशीं कारणां कॅन्सर सारख्या घातक दुयेंसांक आमंत्रण दितात. संवसारभरांतल्या लोकांक पळयलें जाल्यार 20 ते 30 पिराये मदले लोक आतां स्थूलतायेचे शिकार जावपाक लागल्यात. जाका लागून मनशाच्या कुडींत वेगवेगळी समस्या निर्माण जातात. कळाव जालो जाल्यार उपचार घेवन कांयच उपेग जायना. देखून आदींच सादुरावन नियंत्रण दवरलें जाल्यार लोक कॅन्सराचेर मात करूंक शकतात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.